माय मोगाचो यो कार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मुख्यमंत्र्यान मांडलो 25-26 अर्थसंकल्प. स्वावलंबन आणि स्वयंपूर्णतायेचेर भर, सांगले दोतोर प्रमोद सावंतान. अक्षय पात्राच्या निमतान गोंयांत सरकाराचो फूड इम्पोजिशनाचो डाव, म्हणटा विजय सरदेसाय. सेल्फ हेल्प ग्रुपाचोय अक्षय पात्राक विरोध. अक्षय पात्राचो खंयच्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपाचेर जावचो ना परिणाम, मुख्यमंत्र्यान दिले उतर. राज्यातले नियोजित खासगी विद्यापीठ येवचे आदींच वादग्रस्त. विजय सरदेसायान विद्यापीठाक म्हटले रियल इस्टेट स्कॅम. थळाव्या विद्यार्थ्यांक दवरतले राखीव सुवात, सांगले मुख्यमंत्र्यान. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभा अधिवेशनाच्या निमण्या दिसा गोंय राज्य अर्थसंकल्प मांडलो. स्वावलंबन आणि स्वयंपूर्णताय हो अर्थसंकल्पा फाटलो दिश्टिकोन आसलो. घेऊया 2025 आणि 2026 वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचो नियाळ. I present an overview of the fiscal profile of the state government. The GSTP at current price for the year 25-26 is projected at rupees 1,38,624.86 crore with a growth rate of 14.27%. PROA per capita projected to be 9.69 lakhs for the year 25-26. portraying a robust and healthy economy. Speaker sir, the estimated receipt for the financial year 25-26 are projected at rupees 27,993.97 crores, showing the rise of 13.2% over the last year 24-25. The total gross expenditure is estimated to be rupees 28,162 crores, of which rupees 20,299 crores is towards the revenue expenditure and 7,086,863 crores is towards capital expenditure. In financial year 25-26, there is a heavy repayment of the principal amount of rupees 1,500 crores of open market borrowing done in 10 years earlier, which is an additional of rupees 704 rise from the repayment of rupees 800 crores done in the financial year 24-25. Speaker sir, I am pleased to announce that double engine Sarkar, we are able to get special assistance for the capital investment to the extent of rupees 1,520 crores from the Government of India in the financial year 24-25, which is the highest in the history of the state government. The same trend is expected to continue in this financial year also. Speaker sir, the effect of the various fiscal reform undertaken by my government are visible in the audit report compiled by the CAG every year. We have ended the financial year 23-24 on the revenue surplus of rupees 1,423 crores and have been able to achieve the majority of the targets set under the Fiscal Responsibility Budget Management Act. The revenue surplus is projected at rupees 2,403 crores in the financial year 25-26. Further, the ratio of the total outstanding debt to the GSTP has also seen declining trend due to the strict debt sustainable policy adopted by my government. Speaker sir, the Union Finance Commission for the year 25-26 has copped the fiscal deficit to the GSTP ratio at a 3.5%. Further, the Finance Commission has also allowed the unutilized borrowing to carry forward in the next financial year. This year we have borrowed rupees 1,050 crores as on date from the open market as against the limit of 4,500 crores. Fiscal deficit for the financial year 25-26 is estimated to rupees 2,826.44 crores, which is well within the limit prescribed by the 15th Finance Commission. Goa 365 team. अक्षय पात्राच्या निमतान गोंय सरकार गोंयांत फूड इम्पोजिशन म्हळ्यार भुरग्यांचेर विशिष्ट तरेचे खांद लादपाक सोदता. आमदार विजय सरदेसायान थेट आरोप केला. गोंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो बिझनेस काढून घेवपाचो आमचो हेत ना. अक्षय पात्राचो खंयच्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपाचेर परिणाम जावचो ना, मुख्यमंत्र्यान सांगले. अक्षय पात्र हे शाळेतल्या भुरग्यांक मिड डे मील दिवपी येवजणेचेर विधानसभेत आज खर चर्चा जाली.
आनी विरोधय. मुळात गोंयच्या बायलांचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ताचो मार बसतलो. जाल्यार गोंया भायल्यांकच ही येवजण पुष्ट करतली असो खरमरीत आरोप कांय दाखल्यां सयत आमदार विजय सरदेसायान केलो. तूं आतां अक्षय पात्र हाडटा. स्पीकर सर, allegations that at least half of the 52 kitchens across 21 states have been involved in diverting food grains and funds. व्हडले हे इन्फोर्समेंट डिरेक्टरेटान तातूंत इन्व्हेस्टिगेट केल्या अक्षय पात्राचेर. चेक कर, नाजाल्यार तुका हांव न्यूज आयटम दाखयता. Lack of transparency and accountability. Critics argue that the organization lacks transparency and accountability, particularly regarding the use of funds and the management of kitchens. Akshay Patra बरे म्हणून सांगनाका तूं आमकां. High meal cost. Akshay Patra shows that its cost per meal is projected as significantly higher than other similar organizations, thus raising questions of efficiency and cost effectiveness. Dietary imposition. Akshay Patraचे जेवणां केन्ना केन्ना कांदो आनी लसूण नाशिल्ले असतात म्हणून. सो थंय साऊथ इंडियन लोक म्हणटात की दिस इज डायटरी इम्पोजिशन म्हणून. सगळ्यांक तुम्ही शिवराक करूंक भोंवतात, कंपल्सरीली शिवराक करूंक भोंवता म्हणून. हे गोंयाक कोता येता. बेन्सी सांगते सारकें. तूं बाणावलेच्या भुरग्यांक हे कांदो आनी लसूण खावनाका म्हणून सांगूंक सोदता. हे जाल्लें आहा. म्हजो चार्ज आहा की गोंयान अक्षय पात्र हाडून एक पर्टिक्युलर फूड इम्पोजिशन करूंक सोदता सरकार. अक्षय पात्रान कितले गोंयचे लोक काम करतात. तुमकां हांवें क्वेश्चन घालो, LAQ घालो, तुम्ही आन्सर कितें दिला? डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल इन दीस ऑफिस एज ऑन डेट. सो तुम्ही भायल्यांक हाडटले, तांकां धंदो दितले गोंयचे भुरग्यांक आनी कितले गोंयकार. अरे राव स्पीकर सर, म्हाका उलोवंक दी. गोंयच्या बायलांक सशक्त करपाची बाईची लिगसी काबार करतात तुम्ही आनी भायल्यांक इम्पोर्टेड हाडटात. स्पीकर सर, गोंयचे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक 10 म्हयन्याचो एग्रीमेंट आसतालो. अक्षय पात्राक 20 वर्सांचो. कित्या खातीर? कोण सावत्र भुरगे, गोंयच्यो बायल्यो सावत्र बायल्यो, आनी ती खरी 20 वर्सां तांणी त्रास घेतला. आनी जेन्ना तुमी रेट वाडयता तेन्ना तांकां जेन्ना खावंक मेळटा तेन्ना तुमी काडून दिल्ली वाल्याक दिता, बेंगलोरच्या लोकांक दिता. व्हडली स्कुलां अक्षय पात्राक दिवपाची सरकाराची स्ट्रॅटजी आसा असो आरोप करतना कांय दाखले विजय सरदेसायान दिले. आयकात. रोहन खंवट्याच्या मतदारसंघान सेल्फ हेल्प ग्रुपांक फोन करून सांगला कॅन्सल म्हणून तुमचें. हांवें पयलीं नांवां घेवन दाखयलीं. अरे बाबा ना न्ही, हांव पिसो न्ही, हांव ताचे कडेन उलोवन आयलो. आय एम स्पिकींग फॉर देम, आय एम डुईंग एडवोकसी फॉर देम. आनी स्पीकर सर, हें सगळें हांव विथ प्रूफ सांगता तुका. म्हजे कडेन प्रूफ आहा. आनी एक तुका सांगता हांव कशी आतां फुडली स्ट्रॅटेजी ती. व्हडलीं स्कुलां आहा ती अक्षय पात्राक दितले आनी धाकटी अशी कितें कुस्कूट आहा पळय ती हांकां दवरतले. थोड्या दिसान तीच वाजेतली आनी ती सोडटली. आनी फुडल्या खेपे जर हांवें प्रश्न घालो 3 म्हयन्यांनी, तेन्ना मुखेलमंत्री अशें हड्डे वयर काडून सांगतलो कितें उलयतालो तूं, ती सोडून गेली म्हणून. हें सांगपाचो आहा तो. आनी मुख्यमंत्र्यान सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दिल्लें हें उतर. आमी मिड डे मील भुरग्यां खातीर दिता. 1,61,000 भुरगीं मिड डे मिलाचो बेनिफिट्स घेतात. नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप 95 आसा. वुमन तितून 722 आसा. भुरग्यांच्या इंट्रस्टान आमी हें करता. त्या खातीर महिलांच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक किंवा महिलांचो बिझनेस काडून घेवप असो सरकाराचो खंयचोच इंट्रस्ट ना. कारण हे बीड जर तेंच्यांनी कोणी केल्ले आसत जाल्यार त्याय बिडात त्या कॉम्पिटिटीव बिडात येवपाक शकतात. अक्षय पात्र गोंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांच्या पोटार आड येतले. गोंयांत ते नाकाच अशें सांगपाक अधिवेशन चालू आसतनाय कांय गोंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी विजय सरदेसायाच्या ऑफिसांत धांव मारली. आयकात तांचें म्हणणें. आमकां 1500 तर स्ट्रेंथ आसत भुरग्यांचो जाल्यार आमी सर्वायव जावंक शकता. भुरगीं व्हडली आसा एक स्कुलान, ते काडून व्हेले आनी बाकीचे आमच्या हातीन दिली जाल्यार ऑटो सोडटा. मागीर म्हणटले आमी काडूं ना गोंय एका आमी काडूं ना ग्रुपांक, ग्रुप आपूण सोडून गेले. अशें जातलें, हें जावंक नाका म्हणून आमचो स्ट्रेंथ आमकां जावो. 1500 कोणा कडेन भुरगीं आसा चड आसा जाल्यार ती तुमी कितें तो निर्णय घेता. म्हटल्यार अक्षय पात्र हो आमकां नाका. आमच्या दुसऱ्या ग्रुपांक हाडा. खूब बायलां आसा, घराघरांनी अनएम्प्लॉयमेंट चल्लेलो आसा. तो अनएम्प्लॉयमेंट तरी क्लियर हें जातलो. तुमी हाडींग बायलांक हाडा, हानी ग्रुप हाडा आनी ते दिया. म्हटल्यार आमकां गोंय बायली एजन्सी हाडून आमच्या तकलेर मारनाका तुमी. आनी तोच ते तुमी गोंयकारांक कोणाक दिल्ले आमी कांय ऑब्जेक्शन हाडची नासली. फक्त तो भायलो म्हणून आमी आमकां हें मातशें दूख लागता की 20 वर्सां हांवें म्हज्या लायफाची 20 वर्सां दिल्या त्या हितून. आनी ह्या टायमार तर तुमी आमकां असले सिला दिता, आमी कितें करपाचें? हो आमचो गव्हर्मेंटाक क्वेश्चन. तुम्ही सीएमाक मेळिल्ले विशयाचेर? सीएमाक आमी 2 फावट वचून गेले, आमकां सीएम मेळ्ळो ना. पयर वचून गेल्ले, पयर गेले. विजयान कितें एश्युरन्स दिला तुमकां? विजयान एश्युरन्स दिला आपूण आमच्या खातीर झगडटलो म्हणून.
पण अक्षय पात्र येवपाची रिजन कित्याक खातीर तुमकां दिसता आता रिजन आमी दिता तुमकां कोणाचो प्रॉब्लेम एक दोन केसी खंय जाले आसतल्यो पयलीं तूं सांग खंयच्या भुरग्याक कितें जालें बरे डॉक्टर इंजिनियर भुरगे आतां बरे बरे शिकतात आमी दिल्ली हें आनी मेळटकूच ते आमकां रस्त्यार बसून विचारतात हें दितात आं जाल्यार कितें खंयसर आमी फेल केली म्हणून आमकां तुमी काडटात आनी तुमी कितले पयशे दिले आमकां 25-50 रुपया दिले एका भुरग्या फाटल्यान पयलीं स्टार्टींग तुमी 2 रुपया 20 पैसे 3 रुपया हितून आमी चलयला आनी जस्ट आता 2 वर्सां जाली ते 8 रुपया आनी 10 रुपया जाले तेन्नाच्यान तुमचो अक्षय पात्र तुम्ही रेट वाडयता दुसऱ्याक हाडपा खातीर रेट वाडयता असो जालें ना हो गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स आनी वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रियल इस्टेट स्कॅम म्हणत आनी कांय विद्यापीठाच्या चारित्र्याचो दुबाव घेत गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान खाजगी विद्यापीठ विधेयकाक विरोध केलो. राज्यात खाजगी विद्यापीठ आसप गरजेचें. हाका लागून थळावे विद्यार्थी फुडल्या शिक्षणा खातीर राज्या भायर वा देशा भायर वचचे ना. रोजगाराची संद मेळटली. खाजगी विद्यापीठात थळाव्या विद्यार्थ्यां खातीर सुवातो राखून दवरतले अशें म्हणत मुख्यमंत्र्यान समर्थन केलें. In 2021, before the rules were framed, this MIT group of institutions, Pune, applied for letter of intent without having land with them, without owning any land in Goa. And happily, Director of Higher Education gave them a letter of intent, which is dated 24th February 2021. They realized this letter is just a piece of paper, it would not be able to act it upon. So they went on hunting for other land. They were supposed to come in Bisholi. They went to TV. In TV, they did a setting with the comunidad, and I will explain why I use that word. Speaker sir, this is not a question answer. Wait, I'm coming to this. करपा खातीर एक क्वेश्चन आन्सराचेर आतांचे डिस्कशन करता सब्जेक्टेड टू द बिल. I'm coming to the bill. I'm coming to that section. Don't get upset about it. You cannot be. You should allow me to speak to give the background of this. Of course, but to be particular खंयचो तरी विषय घेवन It's coming on section 6. It can be according to the section. You I'm can tell. coming to section 6 It only. is not particularly खंयचो एखादी केस घेवन तुम्ही बिलाक रिफर करू शकना. No. This amendment, according to me, is being made with the intention to help particular universities. This is what I'm saying. स्पीकर सर, सरकाराचो इंटेंशन क्लियर आसा. प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी जेन्ना बिल हाडला तेन्ना फॅसिलिटेट करपा खातीर थोडेशी मॉडिफिकेशन ह्या बिलात केला. प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज येवपाक जाय. आमी जर इंडस्ट्री येवपाक दिवचे ना, युनिव्हर्सिटी येवपाक दिवचे ना, गोंयांत कितें तरी येवपाक दितले. एड्युकेशनल आमी म्हणटा की गोंयच्या भुरग्यांक There has to be a benefit for the Goans. Of course, there is benefit for nothing, the no Goans. benefit coming Job from this. create जाता ती They are गोवाना coming to खातीर make money भुरगे here. शिकता ते गोंयचे These are भुरगे शिकतले. nothing but commercial entities making money at the cost of Goa. गोंयचे भुरगे भायर कितले शिकतात कितल्या मोठ्या प्रमाणात तुम्ही विचार करात. जे नवीन कोर्सीस गोंयांत जावपाची गरज आसा ट्रेडिशनल कोर्सीस. हे स्पीकर सर दर वर्साक कितले भुरगे वेगवेगळे कोर्सीस करपा खातीर देशांत आनी देशा भायर कितले वता ते चौकशी करपाची गरज आसा. आणि हे सगळे जे आमी स्पीकर सर I think Honorable Chief Minister should wait and listen patiently. I will explain this. पर्टिक्युलरली Please wait. केस सांगू नका. तू I'm showing you this sequence. हांव तुका दाखयता sequence कितें जालां तें. बिलाशी संबंधित आनी स्पेसिफिक सांगा. This is the relevance to the bill. हांव बेश्टो म्हणना. I'm got with the documents. हांव document प्रमाणे सांगता. I'm just saying this why. This is my charge that this amendment is being made to protect and to allow one university at the cost of Goa University to propagate. हाडपा खातीर न्ही. इट इज ओपन फॉर ऑल. बिलाक जे अमेंडमेंट करता तो 2023 amendment हाडलो. मागीर थिंगा amendment म्हणलो. आतांचे अमेंडमेंट हाडला तेजेर उलोवपाक तो फाटलो. Now the same amendment you are amending. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान आता सांगला की 50,000 स्क्वेअर मीटर अमेंडमेंट सेक्शन 6 आपण करता म्हणून. तुझे वाचता तुम्ही सारखे वाचना. काल्लुसान कशें वाचलें ना तें कळना म्हाका. पळय 50,000 म्हणून बरयलां आनी फिगर आहा 5 लाख. पयलीं बिलूच भायर उडोवपाचें हांगा हाजेरूच तुवेंच बरोवन दिला 5 लाख. पळय तें सेक्शन 6(2) अमेंडमेंट टू सेक्शन 6(2) ओन ऑर possess on a lease at least for a period of 30 years a land not less than Which page? खंयचे पेजीर? पेज 2 रे. Section 4 amendment. 50,000 बरयला मरे. कितले 50,000 बरयला. झिरो कितले आहा? तूं झिरो बरो मेसपी मरे. 50,000 मरे. कित्याक? 50,000 आहा पळय सारकें. हा कितें घालून 50,000 पावले कितें हाडटात तुमी? स्पीकर सर करेक्शन करपाचें. हा करेक्शन मेजर करेक्शन आहे. स्पीकर सर आमी अशें करून कानून घालता ते. पळय आतां फुडें उलोवया. स्पीकर सर हो इश्यू
प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीचो कित्याक आयलो 2018 हांवूय मंत्री आशिल्लो तेन्ना मनोहर पर्रीकारान अशें सांगलें की मायनींग बंद जाल्लें म्हणून मायनींग बंद जाल्लें आनी हे मायन ओनरांनी जमनी ज्यो इतल्यो आहा त्यो तांणी आयबी लीग कॉलेजीस एशिया पॅसिफीक कॉम्प्लेक्सीस घालचे म्हणून आयबी लीग गणपत युनिव्हर्सिटी न्ही येल ब्राउन कोलंबिया हार्वर्ड स्टॅनफर्ड त्यो नॉट गणपत नॉट कोणतो तुगेलो MIT म्हणटी पुणेची कराड तो न्ही आनी तुगेलो तो पारूल म्हणटा मनीस कोण स्पीकर सर ह्यो बऱ्यो रेप्युटेड युनिव्हर्सिटी येवपाची गरज आहा स्पेसिफिक स्पीकर सर सांगता 2 पॉयंट सांगता एक पॉयंट म्हणजे तो 30 इयर्साचो क्लॉज घातला आता आनी 50,000 म्हणटा 5 लाख हांगा बरयला 50,000 म्हणटा स्पीकर सर गोंय इतलें व्हडलें न्हू आता बाकीचे स्टेटी जावं नॅशनल लेवल स्टँडर्डा प्रमाणे तुमी हाडटा गोंयचो जागे पयलूच स्पीकर सर कमी आसा आनी आयज जे कोमिलात लँड जावं आनी खंयचो लँड जो आसा आनी हो जो जागो जे अप्लाय करता हे प्रायव्हेट लँड ओन करिना हे सगळे प्रायव्हेट लीज करता सो स्पीकर सर लीज कित्याक करता दुसरो जो प्रश्न आसा जो युरी बाबान काडलो तो युरी बाबान काडलो तो स्पीकर सर तो हो प्रश्न सारको इम्पॉर्टंट आसा अनरिजर्व जे आसा अनरिजर्वड आसा आय वॉन्ट टू क्लॅरिफाय हे दितले रिजर्व कॅटेगरी आसा SC ST OBC आसा हेंका हे मेळचे म्हणजे संविधानाचो अधिकार जो आसा तो संविधानाचो अधिकार बायपास करता गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो डायलन रॉड्रिगीज संदीप कामुलकार मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू नुस्तेमारी खातीर 2.5 म्हयने फिशिंग बंद दवरपाक नुस्तेमारी खात्याचे लेटर येयला नुस्तेमारी बंद जाल्यार सगळ्यांकच हो आदेश लागू करात सगळी केंद्रां बंद उरपाक जाय ना जाल्यार आमी सुरू करतले कुडबॉन बोट ओनर्स असोसिएशनान पत्रकार परिशद घेवन खात्याक सांगले 1 जून ते 31 जुलय मजगती फिशिंग करपाक बंदी आसता आता ती 15 ऑगस्ट मेरेन वाडयला अशी नोटीस लेटर पावतकच कुडबॉना बोट ओनर्स असोसिएशनान पत्रकार परिशद घेवन निर्णय घेतलो त्यांनी ही नोटीस मान्य केला पूण सगळ्यांकच बंदी घालपाचे असोसिएशनान मागला गव्हर्मेंट ऑफिशियली गव्हर्मेंटान एक लेटर धाडला आमकां 15 ऑगस्टाक चालू करपाचें म्हणून तेणी आमची माहिती मागयली तुमचें डिसिजन कितें आसता तेन्ना आमच्या युनियनात प्रश्न घेतलो बराचो प्रश्न आसा पूण जेन्ना फिशिंग बोटकार आसा तेंच्यांनी म्हटलें कितें जर पनेळकारी भायर सरले जाल्यार फिशिंग कार्य आमी स्टॉप रावचे ना जाता जाल्यार तुमी ऑल इंडिया सगळे बॅन करा आनी एकच डेटीक सगळ्यांक तुमी धाडपाचें It's regarding आमी लेटर येयला डायरेक्टर ऑफ फिशरीज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ही लेटर कितें आयली रिगार्डींग द बॅन पिरियड आमचो सदां बॅन पिरियड आसतलो कितें 60 days which is starts from 1st June till 31st July सो आमचो सिजन 1 तारीख ऑगस्टाचेर चालू जातालो तो आतां गव्हर्मेंटान एक लेटर केली आमकां की एक्सटेंड करपा आनी 15 दीस आनी 15th ऑगस्ट चालू करपा हेचेर आमकां कितें ऑब्जेक्शन आहा जाल्यार तुमी दिवची म्हूण एक लेटर केल्ली आनी ऑब्जेक्शन तुमी रेडी आहाय जाल्यार सांगचें म्हूण सो आयज तेका लागून आयज सगळे आमचे व्हडले बोटकार बसींगवाले तशेंच फिशींगवाले येयल्ले आनी आमी एग्री जाले 15 ऑगस्ट पूण ऑन 2 कंडिशन 15 एक करपाक प्रॉब्लम ना दोन कंडिशन आहाय एक कंडिशन पयलीं म्हणटा ते इट हॅज टू बी ऑन द वेस्ट कोस्ट थ्रू आउट द वेस्ट कोस्ट म्हणजे मागीर तेजे कर्नाटका महाराष्ट्र आनी गोंया येयला सो सगळे तिनूय सेंटरां जावपा जाय आनी दुसरो कंडिशन घातलें ते एनी मॅकनायज एबाव 9.9 जे बोट तांकां एलावड ना जे 9.9 दीस पयलीं येता ते होडेकार पोनेलवाले तांकां एग्री केले पूण आनी तेच्यान ते धाबल मोटर बी घेवन येवपाक तांकांय बॅन जावचें मार्केटाचें कितें जालां आतां तिका एक्स्ट्रॉशन जावपा लागलो जे आमगे बोटकारा जे व्हेकल्स आमगे बोटकारा फुटबॉल जेटीचे वयताले ते तांकां वराक 150 रुपया आहले तुमचे बोलेरो धाकटे ते आतां सडनली 300 रुपया गेले वराक आनी थिंग लुटमार जावपा लागले आनी ते कितें म्हणटा आतां म्हजी गाडी ओनराली व्हेकल आहा तांकां 150 रुपया हे कंडिशन खंयच्यान येयलें तें आमकां खबर ना बॅन पिरियड पडे हा 60 days आहलो पयलो 1st of June to 31st of July ते आनी 15 days इन्क्रीज करपाक वताय सो आतां 15 ऑगस्ट न्यू डेट थारावपाक वता गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट एंटायर वेस्ट कोस्टाक वता जाल्यार आमी एग्री आहाय बॅन पिरियड इन्क्रीज करपाक बट प्रोवायडींग 2 कंडिशनां एक एंटायर वेस्ट कोस्टा जावपा जाय आनी सेकेंडली एअरपोर्ट केनो आहाय मोटर लायन वयताय पडे 9 HP म्हणून व्हडले 2-3-4 मोटर घेवन वयताय तेंकाय बंद आसपा जाय गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत गौतमी गांवकार आनी मुझैफ शेख परतून घेवया एक वेवसायीक विसव
गोंयांत कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान येरादारीक थोडो वेळ आडमेळी आयली. मंगळार सावन हवामान वेवस्थेत बदल जावंक नाशिल्ल्यान आयएमडीन सकाळी अलर्ट जारी केल्लो. आतां मेरेन हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना, पूण अजूनय पावस पडपाची शक्यताय आसा. मळब नितळ उरपाची शक्यताय आसली तरी मळबांत कुपां दिश्टी पडूं येता, जतनाय घेवची. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस, येरादारेंत आडमेळी, पावस पडपाची शक्यताय, नितळ मळबाचो अदमास, तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.